ते कुटुंबाची काणी विला करियर गायडन्साचो विषय तातून खेळोयला समाजाचो आसो तुमच्या मुखार दवरला तुमचे रुपणी याळूक दोरेकल्याक उलो केला तुमचे रुपणी याळूक दोरेकल्याक कांय दीस फाटीं सॅमसंग हेल्पलायन ह्या संस्थेक गोंय सरकाराचो पुरस्कार फावो जालो. ह्या निमतान ह्या संस्थे वरवीं जांकां दोळ्याक करपाक फावो जाल्ले खातीर आयज एकठांय येवन हो सत्कार सुवाळो घडोवन हाडटात. ह्या खातीर ही आयची सांज ही एक विशेष सांज. आयज आमी ह्या सांजेच्या वेळार डॉक्टर गोम्स हाच्या सत्कार सुवाळ्याक जमा जाल्ली आसात. डॉक्टर गोम्सान ह्या सॅमसंग हेल्पलायना वरवीं गोंयच्या साबार तरणाट्यांक मार्गदर्शन दिवन तांकां आपल्या जिवितान बरें आनी खरें काराव घेवंक फायद्याचे जाल्ले आसात. अशे तरेन गोंयच्या समाजान उदारपणान आपली सेवा अर्पण केले खातीर आयज ताचो भोवमान जाता. खरें म्हणल्यार डॉक्टर गोम्स वेवसायान एक दोतोर. आपल्या वेवसायान इतलो घर आसून लेगून तो आपली ही खुरपे बरी सेवा करता. हे सेवेंतल्यान ताका कांयच फायदो ना, कारण तरणाट्यांक मार्गदर्शन करपाचे सेवेन तो एक पयसो लेगून घेयना. ह्या 6 वर्साच्या काळान गोंयच्या साबार तरणाट्यांक ताणें मार्गदर्शन दिलें आनी हजारां वयर तरणाट्यांक ताणें आपल्या जिवितांत यशस्वी केल्यात. आयचो हो सुवाळो हीच तरणाटी घडोवन हाडटात. खरें म्हणल्यार आयच्या सुवाळ्याक खूब जाण तरणाटी आपकुशेन उलोवंक सोदतालीं, पूण इतलीं जाणां उलयलीं जाल्यार सुवाळो बेश्टोच जामतालो. ह्या खातीर फकत 2 तरणाटी आपलें मनोगत तुमचे फुडल्यान व्यक्त करतलीं. पयले सुवातेर विक्टोरिया पायशी हांव उलोवपाक मागतां. सगळं वेडिंग मा थंयसरूच काबार करची. हे म्हागेले आमोट गोड मारी मारी कितें रे? कितें आसा कितें आसा? सांगा ते कितें रे? याता काय दिसता गो दिता आतां घेवपाचे आमे दिल्यार खंय मुगो मोग जाता. कोणे सांगला रे तुका? नित्य पकडलोय गो मी. आमचो सॅमसन बाबा आसा पळय ताणें मुगो आमे दिवन मुड्डोशी मारायली. मुड्डोशी मारायली? आमी काय करूं मुड्डोशी. Why falling? अगो I'm falling in love. मनात पडटा. हे आम्ही काय विचारले? अगो ताच्याच पिशवेतले लोक काढले मी दोन. साहेबा तू आणि एक आणि काय तर नाव बोस तू तोरतय बोस तू. अगो आता काय करतोय? आम्ही करता एक तुका एक नाका. पण राव गो तू नाही तो. अरे तुका उदक तरी आसा म्हणे. आयज काल आमच्या नळाक बरें उदक सामकें उणें येता. म्हाका दिसता ह्या फुडें आमकां बरो त्रास जावपाचो आसा. जाणय गो मी ताकाच लागून म्हजे वाटेन जाता तितलें करतय. कितें कोत्ताय तर तूं? अगो बघ जेव्हा एक मनीस नाता न्हू हय. तेव्हा एक बालदी नातर 2 बालदी उदक वेस्ट जाता. म्हणून मी काय करते जाणय अर्दी बालदी नाताय. हे तांबड्या भर नाताय. आता इतले शेवटी कोणाक पावता गो. मागीर अगो मी 4 दीस नाहीत न्हय. तो त्या दिसा 4 बालदी नातय गो मी. पळय वस्तू तुवें अशें केलें न्हू जाल्यार काजार जाल्या उपरांत हांव तुका मोजना की घेवची ना. अगो तू भिवूंकूच नाका मी चेर मारतलय. राती नाला आणि काय तर वाज घेऊन बघ मग काय बरं शॅम्पू लायलंय मी. हे मजेर रावून खाता. रे हो वाजता म्हाका हो कितें दिसता.
वस्तू तुवें म्हजो काय धावतोय आबूत कशें आता दिसला हे तर काय चित्रकथिया ते कुटुंबाची काणी विला करियर गायडन्साचो विशय तातून खेळोयला समाजाचो आसो तुमच्या मुखार दवरला तुमचे रुपणी याळूक दोरेकल्याक उलो केला तुमचे रुपणी याळूक दोरेकल्याक हांव पियेता म्हूण आमचो जायत म्हूण दोशी गोठाय गे मोगा तुवें जावंक जाय धाडशी तो ह्या गांवाचा आमच्या मोगाक जावंक साक्षी मोगाक आमच्या आटकोलाटात मोजे गोरची पूण मोगाक आमच्या स्वादात विश्वासी रावची हिंदू मुस्लिम लोक जाची सोपणारी आमची मोठाचा कार जाची ना चितणारे तांची आमच्या घरात कितले आडकोळी आसा पूण आमच्या एकामेकाच्या मोगाक रावली जाल्यार कोणाचेर आमकां दुसरी करून रावचें नाका लोकांय शादी ओश्यो मस्कुऱ्यो मज्यो करता दोनूय धर्माच्यो रिती अभिमानान स्विकारता भुरग्यांचो तोमकोयचो शिटी जायता धोरम खंयचोय जावं तो स्विकारूंक तांचेर सोडटा दोनूय धर्मा फुडारी आमकां वेगळायता सारकें जाण आमचो मोग तेलप जियात म्हूण रेपात जाता धर्माच्यो शिमो मोग आमचो उपून येता मनीसपणाचो धर्म संपूर्ण म्हूण आमी मानतात वय न्हू जाण मनीसपणाचो आमी मानतात न्हू जाणा मोगाची कोमरी मोडून कशें जावं दिवचें ना आवय दिवचो ना जाण पुरगोटो मुडीसपण फाटी हांव सोरचें ना मोग तुजो मोजो कोणाच्यान दोशी करूंक जावचो ना आमच्या मोगाक हांव मारतीर मरोंक फाटी रावचो ना मोगाक देवाची म्हूण भेदभाव सोडुया एका देवाची भुरगीं म्हूण मान्य करुया मोगा मोगाची गाणी मोगानूच विणया आमचो मोग सोय मेळूंक देवा लागीं मागुया आमचो मोग सोय मेळूंक देवा लागीं मागुया सोय जान आय लव यू जान सोय कर ती खंय आसा ह्या कोण रे आगो माझ्या ता बेबी गो येऊ केलेली म्हणून सोदता आणि काय तर म्हणजे युकलेली राव घेऊन येता
हाड बेगी माझी एकूच बेबी आसा जाऊ ना गो आपण लग्नाने आपणच दिसता अशेंच जाता जाणटे पिराय तुका कोणे वच म्हणून शिको मी काय म्हातारो गो आगो लहान असतानाच्यान म्हाका व्हडलो म्युझिशियन जावपाचो आशिल्लो मागीर जाणा कित्याक अगो तेव्हा झाडा म्हणू लागलो न्हंयन वच आनी नुस्तें गरय नुस्तें विकून पयशे मेळटले खंय ताका लागून फाटीं उरलोय आतां आमच्या सॅमसन बाबाक बघ ताका चित्र काडपाची आवड आसा पूण दोतोर बाब म्हणटा दोतोराच्या चेड्याक दोतोर चांगला पूण म्हाका टेन्शन ना गो कित्याक आगो फादर आमिरोन क्रिसेंडो म्युझिक स्कूल उगडला म्युझिक स्कूल उगडला आनी काय आनी खंयसर रे म्हापश्यां म्हापशा हय आगो मांद्रे आनी अरांबोलसान लोक येता शिकपाक आनी मी बेकार आसतोय काय म्हटलं शिकया आता बघ तुझ्या खातीर काय बरें कातार म्हणून लागलें. म्हजे खातीर कातर बरी ना आनी? उड करूया बघ तर बघ हा यो 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 अरे तू दुकरा कापयता अगो रे स्टाईल होती याच्या स्टार्ट करत ही स्टाईल हय आता बघ आता म्हणतोय 1 2 3 4 5 अरे कातर खुय आसा तुजे कार जर गो म्हणतोय तू काय 7 महिन्यात जन्मानलं म्हणतोय आता बघ अगो आग पेटल्या आवय म्हणजे काय चुलीकडे अगो आग पेटल्या चुलीकडे तू ये गो मजेकडे बघू ना बायको वळेन तळेन डायरेक्ट यो गो मजे वेगेन विवा आजकाल म्हणटा रे तू आणि काय तर पूण एकूच हांव सोजमोली तू म्हजे खातीर 2 वा 3 तरी कातरां म्हणटले म्हूण पूण पळय मेळना हांव किचनां किचना वयल्यान म्हणटोय मुगो या मुगो आनी एक म्हणटोय बघा तामोटा भाशेन तुझे पोले मातशे आसात पर पाडलेले वा टमाटर बडे मजेदार आहा टमाटर बडे मजेदार विवा तामोटा बघलोय वस्तू तू काय म्हजे पयले कॉल बोलायला दिसता ना गो असंच गो ताजे ताजे अगो आनी एकूय सॉंग जाणून मी गोंयचे लेजंडरी सॉंग बघा म्हणतोय बाबू पणजेचो एक चेडवाक पेट्टालो ताचो नंबर मागतालो बाबू पणजेचो एक माळा वयल्यान चडलो आनी सुट्टा वयल्यान देवलो गोड आनी गोड आडसारा तोड आनी खंयचो मारून तोड आनी आडसारा तोड आनी आडसारा इकून पयशांतून तोड दिवा आडसारा म्हाका म्हणजे ती आय एम इम्प्रेस्ड आता तुझ्या खातीर इतली कातारां म्हटलंय मुगो काही गिफ्ट ना म्हाका कितें जाय तर तुका म्हजो पलो मुगो मजेत भाशेन चुकला काबड जाय तापट न्ही गो किशू कितें जाय तर तुका हय दोळे बोंचोर ना खंय गेले रे म्हाका राग आयलो काय रे किस मागलो म्हणून हे सूर्य हाडून म्हजे पीस करूं काय राव गो दार काडटो लागली अरे अरे किती कामायचा अरे कशी वाटणार रे माझ्या अंगावर उडवलंय बाबा हे बघ सगळं सामान हाडलंय बाबा? हय या बसा तुम्ही हे बस वस्तू बाय बरी
तो बाबा तो दिसता तो ना तो जाणा थंय चिखलांतल्यान कोणीय घेवचो ना दिसाचे पेंटिंग आणि रातचे बाबा बरं करू ना आम्ही येता तुमका किती जायचं आमका सांगा आता वस्तू चालया चल बाय चल बाबा येता आणि आ बाबा आणि काय घटाळ्याचे ताकद येवपाक फर्निचर जाय न्ही म्हाका सांग लज नाका अरे बस तू अरे तू ताका डिस्टर्ब किती करता माका डिस्टर्ब कर रे आणि का बघ मग काय बरी आटकुली बिटकुली कशी जाऊ काय चल चल आम्ही या आणि चल मोगाचो जोय दिवण आमी करूया मोगाचो जोय दिवण आमी करूया इलायला तुझ्या सांगाता असता तेन्ना वेळ रोकडोच पासार जाता पळय काडूंक जावपाचो वेळ जालो त्याच्या पयलीं हांव म्हज्या स्केचेसांक थोडे फायनल टचीस दिता बरें कर तू तुझ्या वसल्या कामचे कोणेची केवून वड चूक केली त्या वचूबेर बाय तुझी हांवें आयकोची पडली आमचे हक्क माडून तुझी पदवी तुवें वापरली आमच्या हक्का विशीं तुका माहिती नायिल्ली दे माय चुलोय नाका हांव प्रिंसिपल कॉलेजीची तुका आतां सस्पेंड करूंक ना ओगी रावची फकाणां कोण ना काय तूं म्हज्या कमीपणाची देवान आमकां अशी रचल्या ही चूक न्हय आमची तुझ्या कमीपणाक लागून ऍडमिशन आमी तुका दिले उरल्यान ओनी तुका केल्या तें तुवें सांगचें आसलें पयलें एके क्लासीन तावन दुसरे क्लासीन वचूंक हांवें सोदलें दुसऱ्यांच्या मोजतीचेर आदारून वेचे पडले मागीर हातून म्हजी कसली चूक हें तुवें सांगचें तुका आदार मेळ्ळा त्या पासून तुवें दिन वाचचें बिल्डिंगांक रॅम्प लिफ्ट आसोंक कायद्यान केला सोबतीचें हांगा एकूय सुविधा ना कसले बिल्डींग तुमचे म्हाका थर्ड फ्लोरार वयचें पडटा बरें बरें तू कायदे म्हाका शिकयताय कसली तुजी सुबेरबाय तुज्या पांगड्यापणाक लागून आमकां दोशी थारायताय म्हाका पांगलो म्हणून तूं म्हजी फकाणां कोताय कंप्लेन तुजेर कोत्ता मागीर जेलीन तूं करपूय हाय माफी मागता चूक जाली कंप्लेन तूं करिनाका सगळ्यो सुविधा दिता तूं दास्ती काडिनाका
आमचे करून नाका पोलकियो पुरबाय आमकां एक सारके लेखून आमच्या होकाक दिशेकार चुरचुरे आमचे करून नाका पोलकियो पुरबाय आमकां एक सारके लेखून आमच्या होकाक दिशेकार आणि काय जाता पोटात गुड 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 जाता अरे हांव चॅक ए ए ए खंय खंय चॅक करतोय आमी बरा फुडला आपूण चॅक करता खंय तू दोतोर काय मी दोतोर गो अरे तूच नव्हतं रे बट शी वॉज जस्ट चेकिंग आवय ह्यो कोण बघ चॅक रे उलयता बस मी चॅक करतोय तुका दॅट इज गो आणि हे गोळ्यात घातलं तर किती हा अरे तर आता म्हणता तरी आता चॅक काय रे मरता काय होयो काय रे अटॅक येता बटन दुखता काय केस झालं इथं काय जाता अरे खोजा तुम्ही तर तुला बांगडो कसं पडतो तुला ही म्हणतो तुम्ही जीव सोडता सॉरी बाबा असं आहे बोलू तू मी पैशान चॅक करतो विचार घाल मीच नाका काय ऐकून येईना म्हणजे हा अरे गुड्ड घालून नाही आता चॅक नो क्या होता नो किडनी फेल नो लिवर फेल अगो मामा तू डिलाला घेऊन भितर कोणे किती मिळून दिली सचिन तेंडुलकरान म्हाका संवसारभर फांक मेळून हाडली ध्यानचंदान मुर्चो मोदकार करून कामगिरी खूबच केली पी.व्ही. सिंधून सोयताची सोयता मेळून प्रसिद्धी जावंक पावली भारत देशा खातीर तुमी कशे तरेन कीर्ती गाजयली कपिल देवान पयले वर्ल्ड कप मेळयले फांक म्हाका फावली सो फावटी ऑलिंपिक गोल्ड मेडल घेवन दादोशी हांव जाली प्रकाश पाडुकोनान पयले पोणाची कीर्ती मेळोवन हाडली हो बॅच स्टीक आनी रॅकेट भारत देशान फामाद तुमी जाली पूण आतां ह्या वेळार तुमी दुकानी कित्याक रडूंक पावली
मॅच फिक्सिंग करून आमची फोकारा तुम्ही कित्याक केली पयशांच्या फोर्साक लागून आमकां चला कित्याक विकून सोडली बऱ्याक लोड्यांक ओरीत करून मदींच नांवां वयर काडली केळाक आयलोले पयशांक करून बोल्साची कार बोल्ली ओ बॅकस्टिक आनी रॅकेट तुका तुमची म्हाका सोसमोली खरेंच सांगता हांवें ती आतां खरेपणी वळखली तुका नीट मेळूंक सांगात म्हाका हांवें कितें केल्लें जाय पयलीं सांगता मॅच फिक्सिंग करतल्यांक ते बंद करूंक लाय आनी कोणी सांगता पयस दवरचो फेवरिटिझमाचो पाय पयशांचो घोटालो करप्यांक केन्नाच करचो न्हूय केळाचो राय दोरयाची मुलाक साकून तयारी करुया बरो बरो सोनोली खेळा म्हळ्यार उत्मोजा वावरुया सगळे तोराचे वायट सोपून गेला मला क्रांती घडोवया दोरेक केलाचे व्हडलेपण वाडूंक पावलां बी मारुया दोरेक केलाचे व्हडलेपण वाडूंक पावलां बी मारुया अरे 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 नाका रे काय सांगू आता सांगचे म्हटल्यार आयज आमच्या पात्रांची वेडिंग एनिवर्सरी म्हाका फुगे फुगोवंक दवरला म्हज्याच पोटान न्हय तर वारे हातून आनी काय वारे घालू आज रे कोणे फोन मारलो रे पार पार निगो फुगो फुगयता तो फुटलो फुगे बनवतालो आणि काय हसून मला कोणा फार मारलो म्हणून तुका पार काय डुकरांक मारूंक येयलं आनी हय खंय वयतय हयसर यो मी एकलो आसाय वारे घाल आणि रानबाळो कोण तो आगोता मोरो यो हयसर आनी एकलो इदोशान वारे घालतय मी अगो ह्या काय करतय अरे तुवें सांगा मरे तुका मारे घालून अशें कशें सोवराक कशें आनी आगो पाये म्हाका मारे न्ही फुग्यांनी वारे घाल म्हणटय ये फुग्याने मारे घालून हय कशें सांग सामकेंच रे कोणाक धाडलंय रे देवा हें अरे वस्तू तू वयर ते शर्ट आणि एक कालचा घालून खंय वयता अहो काय सांगू आता तुका आता आमच्या पात्रांची एनिवर्सरी न्ही हय मिसा बसपाक न्हेसतालय आता शर्ट मी घातलंय पॅन्ट निकतेच चडयतालय पात्रां वयलो मुगो डायरेक्ट भितर म्हाका म्हणू लागलो फुगे फुगोवपाक जाय थंय डेकोरेशन करपाक जाय गॅस्ट येवपाचे आसात मी आनी रावलय पॅन्ट मारला भायर सोमको बसलोय फुगे फुगो वस्तू ह्या घरा मध्ये आमकां सुसेर पसंद ना तांच पूण राव गो ही पात्रांची रीत जाली ना एकलो चेडो पॅन्ट वयर घालता तूं डायरेक्ट भितर येता ताका कामाक थंय काय गोया मेहनत म्हणटा ती तरी आसूंक खवना ताका आता सोड काय सोड आता चुट्टी सोडू अरे राग सोड रे तुझं राग सोडलं सायबा अगो राव आता ताची एनिवर्सरी न्ही होय मी एक बेस्ट कातार बरयलंय कातर बरयलाय होय. म्हण कितें तो म्हणतय तर बघा So, ladies and gentlemen, it's me, the head of Postu, and I'm with me, Maruda Biscuit. So now I will sing a healthy song. हेल्दी सॉन्ग म्हणजे सावधीच्या कातार गो. काय ते तो सॉन्ग म्हणतात न्हू तोच पाती गो. असू तू सोड तू कातरच म्हण बरं. तोर कोबीज मॅगी नूडल ताच्या मोगान पडटा काजार जाऊन सॅमसन नावाचो चेडो गोलमान हाडटा तो तोराच्या चेड्याक तो धरून जाऊन
गेलो तेन्ना सॅमसन म्हणटा आपूण चित्रकार जाता हें आयकून दोतोराक कांचाचो अटॅक येवन आडवो पडटा काय गो तू कित्याक गाडये पडलो वस्तू देवा म्हज्या देवा तूं सगल्यांचो आधार कितें चल्ला रे बसतो पात्रांव केव्हा आयलो तूं आमी डेकोरेशन करताले ओय बापूय आम्ही सगळं डेकोरेशन केलं हय मारी वस्तू बरें डेकोरेशन केलं थँक्यू बस बसतो आयज आमगे थोडे गेस्ट येवपाचे आसात खबर आसा न्हू तुमकां हय तू सांगलेलो मी वचन तर भितर वचन सांजेची तयारी कर बरें 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 जावं बेगो दिसता खरेंच बरें डेकोरेशन केलां न्हू मागीर सनाक हेल्प करप अशें ताका दिसता विक्टोरिया आनी संघर्ष हांची जिवीत काणी हाका खूब आयसता आयचो सत्कार सुवाळो तुमी म्हजे पासत आयोजीत केल्ल्यान हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा कितली वर्सां अशी आसलो तूं कित्याक म्हाका सोडून गेलो बाबा तुवें म्हाका अशें कित्याक केलें बाबा डॉक्टर गोप्स हांव तुज्या कुटुंबा कडेन माफी मागता हांवें तशें करूंक जायनासलें पूण दुसरी कांयच वाट नासली देखून म्हाका तीच येवजण चालीक लावची पडली म्हजी MBBS शिकोवंक हांव दिल्ली गेलें आनी सॅमसनाचें एडमिशन दिल्ली फायन आर्ट्स कॉलेजींत केलें 6 वर्सांनी आमी आमच्या गांव घरा आयल्या हांव डॉक्टर जालां आनी सॅमसन इंटरनॅशनल लेवलाचेर नामनेचो आर्टिस्ट जालो मामी डॅडी हांवें तुमकां खूब दूख दिली तुमचे कडेन माफी पासून मागपाक हांव पुरतो न्हय डॅडी दोतोराच्या पुतान दोतोर जावन तुका प्रेस्टीज हाडली तुका जाय आसली न्हय हांवें तुका प्रेस्टीज हाडल्या तुका लॉजेक घालूंक ना तुका इंटरनॅशनल लेवला वयली प्रेस्टीज हाडल्या डॅडी इंटरनॅशनल लेवलाचेर पयलें इनाम फावो जाल्लें आसा हें चित्र फकत तुका बाबा केदो व्हडलो पेंट आसा रे तूं केदो व्हडलो लांब केस केलाय रे सामकें आमचे पोस्ट भशेन मॅची मॅची हय आबू हे दोस्त बरो कसो आशिल्लो आतां पळय आडसार जाला सॅमसन म्हजी चूक जाली लायला तुवें सॅमसनाक ह्या उसल्या पावड्यार पावयलो म्हणून हांव तुकाय देव बरें करूं म्हणटा त्या पावटी आमी आवय बापूय आमच्या भुरग्यांच्या स्वप्नाचो चुरो करून उडयतात आमच्यो येवजण्यो तांचे चाबतात आपली कोमीपणां आनी उणेपणां आपल्या भुरग्यां वरवीं भरून काडूंक सोदतात आवय बापायनी अशें कोचचें न्हय दरेक मनशाक देव कार्य दिवन पाठयता संवसाराचें रूप नवें करूंक आदेश दिता आपले जिणेचें सोबीत चित्र पिंताळून ताका सांगता आपले पिशेल जोड एकल्याच्या हातान घालता मनशा तुवें हांवें दुसऱ्याचें चित्र इबाडचें न्हय अशें केल्यार आमी देवा मुखार गुन्यांवकारी जातली उगडास तर मनशा देवान आमकां आमची जीण पिंतारूंक पोदरी दिला खरें पूण आमचे जिणेचे पिशेल तेच्या हातान आसा ती ताका जाय तशी पिंतारूंक ताकाच पोदरी आसा कारण तो जावन आसा आमचे जिणेचो चित्रकार
प्रेमाची काणी विणला करियर गायडन्साचो विशय तातून खेळयला समाजाचो आसो तुमच्या मुखार दवरला तुमचे रूपनी याळूक दोरेकल्याक उलो केला तुमचे रूपनी याळूक दोरेकल्याक